बाब तुम्ही जेन्ना म्हणटात की ही जे चेंजीस जाले, वॉट डू यू थिंक विल बी BJP's प्रायोरिटी वायल कॅरिंग आउट दीस चेंजीस? कारण जेन्ना एक 2-2.5 वर्सांचेर रिशफल जाता तेन्ना परफॉर्मन्स पळयतात. जेन्ना इलेक्शनाक आतां हार्डली 1.5 वर्स उरलां, 1.5 वर्स जेन्ना इलेक्शनाक उरलां तेन्ना फक्त परफॉर्मन्स पळोवन कोता येना, पॉलिटिकल इक्वेशन्सूय पळोवचे पडटात. सो हें कशें पळयतली पक्ष अशें दिसता तुमकां? Performance, Pramod, I think this government never believed in that performance yardstick. Performance yardstick केल्ले जाल्यार खुबशे भायर पडपाचे. पण I think they will purely go on that political leverage. आतां पळय, right now they cannot lose the confidence of tribals. So tribalank ते कॉन्फिडन्सान धरूनच कितें करता ते करतले आतां. And secondly, whatever moves they are doing now, they will be completely looking at their political equation. Like for example, दिगंबराक भितर हाडटलो जाल्यार नाव इज द ऑप्शन टायम. आतांच हाडपाक पडटलो आनी जाल्यार आनी नाव ऑर नेवर. आनी तेजे फाटल्यान तूं कितें करतलो, मागीर कितें जातलें? नाव नेक्स्ट इयर विल बी अ रन अप टू द 2027. सो दीस विल बी स्ट्रेटेजीक एंड कंप्लिटली पॉलिटिकल. त्याच निकशांचेर तुगेली डिसिजन जातली. हय पण परफॉर्मन्स काय पॉलिटिकल प्रिफरन्स? पॉलिटिकल प्रिफरन्स म्हणजे अशें तातूंत हांव एक ॲड करता की आतां वागणूक कांय जाणांची ती बदलल्या फाटल्या कांय म्हयन्याच्यान आमी ते पळयता. हे गोविंद गावडेच्या डिस्ट्रिक्टाची कारवाय घेतल्या, हे सगळ्याक संकेत, हे सगळ्याक हे गेला, एक मॅसेज गेला की तुमी तुमचेर सुद्दां बगलाट येवं शकता हे म्हणून. बरोबर. सो एक पार्टीची जो BJPचो कल्चर जो आसा तो स्विकारचो पडटलो. अनेक जाण वेगवेगळ्या पक्षांतल्यान BJPन आयल्या, पूण ते कशा खंय उलयतात, कशेंय वागतात. पयलीं हांवें एका सिनियर मिनिस्टराक मेळ्ळो आनी ताणें जो विशय काडलो, गोविंदाचो विशय काडलो आनी एके मंत्र्याचो, ही वागणूक न्ही म्हणपाक लागलो तो. आमी म्हणपाक केन्नाच राजकारण अशें करूंक ना, तुकाय कळ्ळो आसलो पळोवन तो सामको संयमान रावता तो. इवन सुदिनाक पळय, सुदीन केन्ना आवट ऑफ हे वचना, तो संयमान रावता. सो आमी म्हाका दिसता संयम हो खूब म्हत्वाचो आसा. आनी हे जर रिशफल जातले म्हणटा आमी, तेन्ना ह्यो कांय गजाली हाचे घेतले ते की खातें बदल, फक्त मंत्री बदललेच म्हणून समज बदलूंक ना, एखाद्याचे तूं मंत्री उरलो सुद्दां पूण तुज्या खात्यान बदल जावं शकता. अशा प्रकारचे संकेत म्हाका दिसता गोविंद गावडे घेतले.